जेजूच्या आपोवण्यांक आमी पाळो दिलेलो आसा आनी आतां आमी सगळीं ताका नमस्कार करया. दर दिसा जेन्ना आमी ताका नमस्कार करता तेन्ना ह्या नमस्कारांत आमचें सगळें भितर आसा तितलें आमचें जिवीत, आमची चिंतना, आमची भावना, आमची चाल हें सगळें ताका ओपून दिता, ताका भेटयता, ताचे स्वाधीन आमी तें करता. आनी हे परी दर दिसा तो आमकां ताच्या देण्यांनी अदीक आनी अदीक नेटोयत आसा. ही दिल्ली देणी तो अदीक आनी अदीक आमचें सगळें जागृत करता. आनी हाका लागून जेन्ना तो आमची देणी वापरूंक लागता तेन्ना आमकां धादोसकाय, खुशालकाय आनी संतोश भोगता. आर्गां दिन वास तुका जेजू. ताच्या आसण्यांत अदीक आनी अदीक आमी आकारून येवच्याक हें गायन आतां आमी घेवया. क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर, क्रिस्ताचे कुडी मोचें तारण कर, क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादोस कर, नाणय म्हाका उदकान कोण वळाच्या, क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादोस कर, नाणय म्हाका उदकान कोण वळाच्या. पवित्र कश्टानो म्हाका घोट करा, तूं बरव्या जेजू चिंतान म्हाका हाय, तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपोय, वेगळो हांव सोडूंक कधीच दिवं नाका, तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपोय, वेगळो हांव सोडूंक कधीच दिवं नाका. वायट दुश्मनांतलो तूं म्हाका वाटाय, मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय, तुजे चडशी येवंक तूं म्हाका फर्माय, भोगता सांगाती तुका वखदांच्या, तुजे चडशी येवंक तूं म्हाका फर्माय, भोगता सांगाती तुका वखदांच्या. जेजू, सकाळी सकाळी ज्यो कालच्यो आमच्यो दास्ती खोंती आसलेल्यो वो संकोश्ट
तातूंतली तुवें आमकां सुटका दिली. रातभर आमी तुज्या सांगाता वेळ सारून इतल्या वरांनी तुवें आमचें अंतस्करण तुजे येवजणे प्रमाणे घडून हाडलां. आनी ह्या सगळ्या नेगेटीव अणभवांक आमी तुजे सुरशीं धरून तुजेर पात येवन रावता. कित्याक हें सगळें तुज्या हातान आसा आनी तुज्या हातान दवरलें म्हणटच तूं तें तुज्या वेळार थाऱ्यार हाडटलोय. पूण हो वेळ जो आमी तुजे बरोबर सादता तो बोरवाशान सादता, तुजेर पात येवन सादता. आनी हो वेळ सादतना तूं आमकां फुरसत दिताय ह्या सगळ्या अणभवांक हाजीर जावन तुकाच ती समर्पूंक. जीं कोण आपलो जल्माचो दीस समरमतात तांची आमी आठवण करता. सायबा, तूं तांकां राख आनी सांबाळ. बापायची येवजण तांचे सवें अदीक आनी अदीक संपूर्ण जावं. जोडयां पासत आमी मागता जीं आपलो काजाराचो दीस समरमतात. वय सुरवातेक एकदम बरें आसता, पूण मागीर हें जिवीत अदीक आनी अदीक कठीण जावंक लागता. असल्या पासत आमी मागता, कित्याक तीं जितलीं आपलेपणान जियोंक लागतात तितलें हें एकपण दोगां जाणां जियोंक कठीण जाता. पूण जेजू, हे सगळे संबंद फकत तुजे सोबेंच फुडें वचोंक शकतात. तांची मनां उजवाडाय, तांकां पेकोवणी हाड, तांकां दिशा पोत्तून दाखय आनी तुजे वाटेंतल्यान चलोंक तांकां गोठायन भर. तांच्या जिविताचो परिणाम भुरग्यांचेर जाता. तांकांय तूं राख आनी सांबाळ जेजू. तांकां तुजी कृपा दी. सगळे हे नेगेटीव अणभव तुजे सोबें दवरून तूं तांकां अदीक आनी अदीक स्पश्टपणे दाखयतलोय कितें करूंक जाय पळय तें आनी कशें करूंक जाय पळय तें. पूण हें सगळें दोशी वचपाक न्हय, पूण तांकां अदीक आनी अदीक एकपणान तुजें सोबें घडोवन हाडच्याक. त्याच प्रमाणे जीं कोण परिक्षा दितात, जीं कोण इंटरव्यूजाक वतात, जीं कोण कामाक लागलेलीं आसात, जीं कोण अभ्यास सुरू करीत आसात, तितल्यां पासत आमी मागता तूं तांकां गोठायन भर. धीर आनी आदार दी. शिस्त तांचे मदें अदीक आनी अदीक पाळून जो वावर ताणें अभ्यास ताणें करूंक जाय तो फकत तुजे अणभव तातूंत मेळटात ते अदीक आनी अदीक समजून जिविताचे मूल्य तांकां समजोन हाड. जीं कोण दुसऱ्या पासत वावुरतात तितल्यांकूय
तूं गोठायेन बोर. जेजू तुजेरूच पातयेवन तीं दुसऱ्यांक मदत कोत्तात. तांकां आनी मदत कोत्तेल्यांकूय हें सगळें बरेंपण तुजे सून येत आसा म्हणून तें पत्करच्याक आनी तुका आर्गां दिनवास दिवच्याक तांची काळजां उर्बेंत बोर. जिवितांत तुवें आमकां दाखयलें की फकत उंड्या पासून आमी जियेना. आमी तुज्या उतराकूय लालयतांव, आशेतांव. कित्याक फकत तुज्यानूच आमकां समाधान करूंक जाता. ताका लागून तूं अशें म्हणटाय, उंड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सरता त्या उतरां वरवीं मनीस जियेता. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक. कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पर म्हज्या जिविताचो किल्लो. कोणाचेच मुखार हांव कांपना. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, ही एकूच म्हजी आशा. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण. सर्वेस्पराची गोडसाण चाखून बगूंक, त्याच्या मंदिराचेर दोळे लावन रावंक. हें हांव खात्रेन जाणो. जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर, थीर राव, काळीज गोड दवर आनी सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव. वै सायबा, तुजेरूच पातयेवन हांव आसां. ठामपणी तुजेर पातयेवन रावंक म्हाका भितरल्यान तूं दाखय. आनी हांव तुजी वाट केन्नाच सोडचो ना.
Jésus. Joy, joy tuka somia Jésus. Oibo tuka somia Jésus. Wakani tuka somia Jésus. Gaita tuka somia Jésus. Ulas tuka somia Jésus. Chitão tuka somia Jésus. Bornitão tuka somia Jésus. Denwas tuka somia Jésus. Nawarta tuka somia Jésus. Moima tuka somia Jésus. Hallelujah, 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 Lord Jesus, we thank you for the gift of yet another day. We thank you, Lord, for always being with us, for protecting us, guiding us all along the way. As we spend these moments with you, Lord, we ask you, Lord, to be with us, to guide us and protect us. We ask you to help us to calm our minds. We ask you, Lord, to calm all our fears, all our anxieties. All that takes us away from you. We place all of these at your feet, O Lord. And similarly, we also bring to mind all those who have asked us to pray for them. In today's readings, O Lord, you show us how you take our gifts and you transform them into something greater. We see that in the first reading, the apostles are ready to suffer for Jesus. The Sanhedrin wanted to kill the apostles, but then Gamaliel stops and uses his words of wisdom in order to prevent the Sanhedrin from doing such a thing. He says, if it is not God's plan, it will fail. But if it is from God,
no one will be able to stop it. Similarly, we see that nothing can stop the growth of the kingdom of God. In our lives too, if something comes from God, if something is part of God's plan, it succeeds. But if something is not in God's plan, however much we may try, we realize that it does not work. And here we see that the apostles rejoiced that they were considered worthy to suffer for the name of Jesus. They grew strong in their faith and were ready to give their lives for Jesus. And this is the transformation that they had undergone after having the experience of the risen Lord and after being filled by the Holy Spirit. Similarly, once we receive the Holy Spirit and after having experienced the risen Lord, our lives are also transformed in some way or the other. In today's gospel, we see that a great crowd had gathered to listen to Jesus. The disciples wanted to send them away because they were wondering how to feed such a great crowd. But Jesus had other plans. And we see that Jesus is the bread from heaven that gives us abundant life. The people were waiting for the prophet whom Moses had promised. This miracle signified that God had indeed sent him as the anointed prophet. And in a way, the food that makes us live forever is Jesus Christ. Jesus says that He is the true bread of heaven that can satisfy the deepest hunger we experience. And this refers to the spiritual hunger that all of us have. Jesus can satisfy all our spiritual needs. The multiplication of loaves, when Jesus asks for the bread, breaks it, gives it to the disciples to distribute it to others, prefigures the superabundance of the unique bread of the Eucharist. And therefore, when we receive from the table of the Lord, we unite ourselves to Jesus. And therefore, we can ask ourselves, as we approach the table of the Lord, what do we expect? Healing, pardon, comfort. We see that the Lord can do much more for us. What is only required is that we place ourselves in His hands. Because the Lord takes whatever little we have and He multiplies it and makes it greater. And after having listened to your word, O Lord, we now continue to pray for our needs as well as the needs of others who have asked us to pray for them. We pray for the doctors, the nurses, all those who toil day and night in the hospitals. We pray for the victims of the COVID-19 pandemic. And above all, we pray for the government authorities that all their actions may be for the common good.
We also pray for all those who celebrate their birthdays and their wedding anniversaries today. We ask the Lord to grant them good health of mind and body. We also pray for all those who are preparing for the exams. We ask the Lord that all their hard work may bear fruit. We also pray for all those who feel rejected, who feel lost, abandoned, who feel that there is no one to take care of them. Lord, you be their strength and guide them during these tough times. We also pray for all those languishing in the home for the aged and the destitute houses. Lord, you be their comforter and you be their refuge. We pray for peace in the world, peace among nations, peace among religions, peace in the families, in our neighborhood, and above all, peace within us. These are a few prayers that we have offered, O Lord. There are many more that are deep within our heart. We place all of them at your feet, O Lord, and we ask you that today to guide and protect us and be with us in all that we do. जेसू आमची सगळीं इंतेसां तूं बरी जाणय, पूण ह्या वेळार आमी प्रत्येक जाणां आमच्यो ज्यो गरजो आसात त्यो तुजे फुडें दवरता हांव. तूं जाणाय कशे भाशेन आनी कितलें तुवें आमकां दिवंक जाय पळय तें. तरी पूण नेणार देखून आमी तुजे कडेन मागता, जेजू आमकां त्यो वस्तू फावो कर. आनी ह्यो सगल्यो वस्तू आमचे पासत न्हय, पूण तुज्याच मोहिमे पासत आमी त्यो वापरतले. सगल्या आमच्या भाव भयणांक तूं स्पर्श करून तांकां भितरल्यान पेकोवणी दी आनी थाऱ्यार हाड. जशें तांचें जिवीत आयच्या दिसा ताणें जिवंक जाय देवाची येवजणे प्रमाणे तुका आयकोटोन तें अदीक उगडापें कर तांकां, आनी हे परी तीं तुका सहकार करतलीं.
असल्या संबंदान तुच्या आमचें जिवीत सारूंक तुवें आमकां हे बोजवणेंत आपयलें आनी जितलें आमचें जिवीत तूं घडोवन हाडटाय तितलीं आमी दुसऱ्यांक तुजे सोबेर रावन नमुने जावंक लागता तांकांय आमी धीर आनी आदार दिता तांचेय पासत आमी मागता. ही सगळीं आमची इंतेसां आमच्या काळजांत तुका ओपून तूं आमकां मागताय तें दितलोय म्हूण आमकां खात्री आसा. आनी आमचेच पासत न्हय पूण जाणें आमकां मागण्याची विनंती केलेली आसा तितल्याय पासत आमी जेजू तुका तांच्यो गरजो ओपून दिता. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक बुडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. संस्कारांतल्या व्हडत्या साश्टांगी नोमान कोत्ता सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवादोर नवो दोत्ता सैमांचे विशय आमचे घुस्पटात गुठा मुखार थिरवाडो आमचो बावार सैमोरते विशय दिना प्रितीच्या बापाक आमच्या चैतीवंत पोताक ताच्या मुरगोटून काळजांत तोणा वंदुया वाखाणुया उपचोल्या तांचे मोदलो मोगाच्या पवित्रात्म्या संस्कार को खालतेपणा मान दिवया सासणा सासणा. आमेन. तुवें तांकां स्वर्गीचो उणो दिलोय सगळ्या झाडाचो उणो तो मागुया देवा एका जपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला तो तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र कुटाची भक्ती करूं आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फाव कर. तूं जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. आमेन. मोगाळाचेचू दी म्हाका काळीज दी म्हाका काळीज तुज्या काळजा सारखे मोगाळाचेचू मोगाळाचेचू दी
म्हाका काळीज दी म्हाका काळीज तुझ्या काळजा सारखें